मायनिंगाचे सद्याक खंय पावला अमेंडमेंट करपा खातीर फायल कोणा मुखार फायल सध्या जी गेल्ली अटॉर्नी जनरला कडेन गेल्ली त्यानंतर काही ती दुसऱ्याच ओपिनियन गो कारण तो एक वेगळे केशीक उबो आशिल्लो अशें तांचें एक म्हणणें डिटेल आमकां आमी भायल्यान आयकलां त्यामुळे दुसऱ्याचो ओपिनियन घेवप अशे तरेचें हें आशिल्लो दुसरो डेप्युटी वा लिगल हे घेवपाचो तें चालू आशिल्लें प्रोसेस हो चालू आसा त्यामुळे आमचे प्रयत्न आसा की आमी कोण ना कोण डे टू डे आमी तांकां मेळत आसतात त्यामुळे प्रोसेस हो चालू आसा आमकां दिल्लीच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा की IAS ऑफिसर आहा तेंच्यांनी अप्रूव करपाक जाय सायन मारून ते मातशे हेजिटेट जाता सायन करपाक मिनिस्ट्रीचे अशें कांय ना ते शेवटी मिनिस्टरा कडेन आनी जेन्ना मंत्रालय आनी मिनिस्टर सांगता ते सांगता जाल्यार ते शेवटी हेज्या हेजिटेट जाता म्हणजे फुडें आंगार येवपाक नाका अशें कांय ना अशें कांय ना सुपरसीड ऑफिसराच्या मनांतलो भंय कशें काडटा एकटा आतां मिनिस्टर आनी आमच्या वरिश्ठांनी तें पळोवंक जाय आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो आसा ऑफिसरांक या ऑफिसर कितें एक्झॅक्टली तर तांचें काम करून घेवपाचें हो जावंक जाय गोंयच्या हिता खातीर गोंयकारांच्या हिता खातीर आज कितलेशे गोंयकार आज ह्या हितून त्रासान पडिल्ले आसात 4 लाख लोक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान त्रासान पडिल्ले आसा त्यामुळे आमचें कर्तव्य की आमी दिल्लीच्यान इन्फॉर्मेशन काडली न्हू तेन्ना ऑफिसर IAS ऑफिसर जें कन्सर्न म्हणजे सायन मारपाक ते मातशे हेजिटेट जाल्ले हातूंत कितें चूक ना जाल्यार कोर्ट भायर उडयतलो वॉट इज देर तशें कांय ना न्ही जें कितें आसा तें आमी कितें पावलो ऑफिसर फाटी फुडें जाता ना हो विशय पावता तो इंटरनल विशय न्ही मिनिस्टर हें आमी विचारपूय बरोबर जायना अशें प्रयत्न लोकसभे पयलीं मायनिंगाचो विशय सोंपतलो सोंपूंक जाय आमचें हें आसा आमी म्हणलें डेफिनेटली हो विशय तुमी जाणात हो विशय कोणें केला आनी ताजे कोणाक हें जनतेक ताजे कशें त्रास कोणें केलें जनतेकूय खबर आहा परंतु आमी कोणाक केलें ताजेर वचचे ना आमचें कर्तव्य ही लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांक जें कितें ताचें समाधान करून दिवपाचें काम आमचें आनी तें आमी करीत आसा प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीदत्त केळकर.